सुरुवाती गीत घेऊया. अंक A29, पेज 15. Asorves poraच्या मंदिरात आनंदान भितर सरुया दिसो आयचो आमचे परबेचो नवें गीत रचून गावया सर्व आमचे ताळे एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया खोशेन भरून आमची काळजां देवाक पोडवीक मोहिमानी रोंतोरी दिवया हालेलुया 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 हालेलुया. आज देवान आमकां दिल्या दिसा भागिवंताक वारमारेच्या योद्मिसाचो खतखत्यान करून सोमुया वेदी मुखार एकाडीस मोनाची जाण सोगली देवाचे आठवया उपकार म्हणून बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदांच आसता आसता हालेलुया 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 हालेलुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या शेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमची सोबे आसूं. तुमकां सोमेस्तांक कांदिलेल्या सायबिणीच्या भक्तांक आयज तिच्या व्हडा परबेच्या समारंभाक माये मोगाचो येवकार. 9 दीस बरी तयारी करून उमशिकेंत रावलोलो दीस हो. कांदिलेल्या सायबिणीची भुरगीं आमी व्हडा संतोशान ही परब समारंभता. सायबीण माय पोवी सोबेची कुटुंबाची आनी फिरगोजीची निगा घेता वच आनी तुंय तशेंच कर हो विशय हे परबेक आमी घेतला. सायबीण माय एक सादी अस्तुरी आसली पूण अखंड भावार्थी. कुटुंब जावन आसा गोरावी पोवीस सोबा डोमेस्टीक चर्च आनी हे पोवीस सोबेंत आमची पयली प्रवादी जावन आसात आमची आवय बापूय. आनी ह्यो सगल्यो गोरावी पोवीस सोबा एकठांय जातात तेन्ना फिरगोस पोवीस सोबा दी चर्च घडोवन येता. सायबीण मायन आपले कुटुंबाचो आनी फिरगोजीचो मोग केलो. कुटुंबाचे तशेंच फिरगोस सोबेचे कायदे बरे तरेन सांबाळ्ळे आनी पाळ्ळे आनी आपल्या भुरग्यांक सांबाळूंक आनी पाळूंक शिकयलें. सायबीण माय जावन आसा आमकां एक उत्तम नमुनो आमच्या कुटुंबाचो आनी फिरगोजीचो. मोग आनी सांबाळ करूंक ती वाट दाखयता. हे दोबाचीक परबेच्या मिसान आयज आमी वांटो घेतना आमच्या आस्कारींची कांदिलेल्या सायबिणीची स्फूर्ती घेवया. तिचेच पावलांनी चलून तिचेच भाशेन आमच्या आवय बापायन
आनी आमी सगल्यांनी करूंक तशेंच तिचे गूण आपणावन आमी सगळीं उजवाडाची मनशां जावया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर्ग पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. Sobia calcud cor. Somia kakut ko, somia kakut ko, Sobia, somia kakut ko. Krista kakut ko, Krista kakut ko, Krista kakut ko, kakut ko. Somia calcud cor. Somia kakut ko, somia kakut ko, somia kakut ko. Mój modewo, Utsorgi, mój modewo, utsorgi, oni shanti, moria monacha.
विचाराया सोडपोतवेदार देवा बाबा आमी तुका वाखाणटाव आमी तुजी स्तुती करताव आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका महिमा दिताव तुझ्या तर वैभवा पासत आमी तुका दिन वाचताव महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संसारी सोम्या एकल्या सोडीत पोता सोम्या देवा देवाचे शेणी बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काटाय आमची कागूर तू संसाराचे पाप काटाय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमची काकूर महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संसारी कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे गोंयमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू पवित्र महिमा देवा उत्सर्गी महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संसारी प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा पुनर्शिबोन जाल्लो तुजो पूत सगलोच पवित्र आत्म्यान भरलो आनी मोहिमेवंत जालो आमकांय ताणें हो आपलो पवित्र आत्मो बासायला आमच्या संगता तो आसतलो आनी आमचे भितर तो जियेतलो म्हूण जेजून आमकां खात्री दिल्या तर ह्या स्वताच्या आत्म्याक पाठय आनी ताच्या आदारान जेजूचो मोग करूंक आनी ताच्यो आज्ञा विस्वाशीपणान सांबाळूंक आमकां फावो कर आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. फिलीप सामारियाच्या एका शारांत गेलो आनी ताचे मोदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. ताच्या विस्मिताची खबर आयकून वो आपणें काशा ती पळयली देखून फिलीप परगटतालो तो संदेश परजीन एका मनान मानून घेतलो. देंवचार बसलेल्या जायत्या जाणांतले मेळे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुस्कळ आर जाल्ली आनी तोंटी बरी जाताली. हाका लागून त्या शारांत व्हड कुशालकाय वसताली. सामारियाच्या लोकांन देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जेरुजाल्यांत आसलेल्या धर्मदूतांनी आयकलें आनी पेद्रूक जुवांवांक तांचेशी धाडले. थंय पावल्या उपरांत बावाट्यांचेर पवित्र आत्मो देवूंक ताणें मागणें केलें कारण तांचे मदल्या एकल्याचेर पर्यान
पवित आत्मो आजून देवूंक नासलो. तांकां फकत सोम्या जेजूच्या नांवान पवित स्नान दिल्लें. तेन्ना पेद्रून आनी जोवावान तांचेर हात दवरले आनी तांणी पवित आत्मो घेतलो. देवाचें उतर हें. Ritu me velho, somes munchano, anonam deva, dolio petat. Ritu me velho, somes munchano, anonam deva, dolio petat. Ritu me velha somest monshano, anondan devaktalio petat, tace moimeci kirti gazoya. Devak sangat kitli विचित्र तुझी कर्तृत्वा. Ritu me velho, somes munchano, anonam deva, dolio petat. सगळी पृथ्वी तुझे मुखार साष्टांगी पडटा. तुका गायोना गायता, तुझ्या मनाक गीतां घोटा. हे आतांनी देवाची कर्तृत्वां पळयात. मनशा मोदें घोडिल्लीं विस्मितां आमकां तोठाक करतात तसली. Ritu me velho, somes munchano, anonam deva, dolio petat. दोर्याची ताणे केली सुकी वाट आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पोलतोडी पावली. ह्या पासोताचेरूच आसूं आमचो संतोष. आपले पोतवेन तो सदांकाल रासवट चलयता. Ritu me velho, somes munchano, anonam deva, dolio petat. देवाची भक्ती करतल्यानो, सगळी तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. म्हज्या मागण्याची देवान बेपर्वा करूंक ना. आपलो माये मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. Ritu me velho, somes munchano, anonam deva, dolio petat. पागिबोन पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, क्रिस्त सोमी म्हूण तुमच्या काळजांनी ताची भक्ती करात आनी तुमी बालगितात त्या बरवशाच्या कारण मागतेल्यांक जबाब दिवंक सदांच तयार रावात. पूण तो जबाब
रितीयात दुलोबायेन आनी आदर मानान आनी नितोल ओतोस्कोनान हे भाशेन क्रिस्ता सोवें तुमचें जिवीत बरें जावनूय जी कोण तुमच्यो चाड्यो कोत्तात आपली सगळीं बोगलांटां म्हूण समजून ती लोजेक सांपडटली आनी जोर ही देवाची खुशी वायट करून सोंसचे परस बरें करून कोश्ट दोग भोगल्यार ओदीक बरें कित्याक म्हणल्यार जेजू क्रिस्त सारको निरपराधी आसलो तरी आसतना आमकां देवा सोशी पावोवंक तो एकेच फावटी पातकांक लागून मेलो पातक्यां खातीर मेलो मनशा सैमा पोरमोणे ताचो जीव काडलो पूण आत्म्या पोरमोणे ताका नवो जीव मेळ्ळो देवाचें उतोरें Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. जेजू म्हणटा कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे तांय येतल्या Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. Sorbe spore तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे आसू जोवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजूच्या खुर्सा सोरशी ताची आवय ताचे आवयची भयण क्लेओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदलाची मारिया ह्यो उब्यो असल्यो आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें वस्तुरे हो तुजो पूत उपरांत शिसाक म्हळें ही तुजी आवय आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकणे तुका क्रिस्ता प्रिच्या बाबनवान भयणीनो भायलो दोबाजो सोडून ह्या फाटल्या 9 दिसांनी बरी आत्मीक तयारी आमी केल्या उपरांत आमी आंकवार मारयेक आयच्या दिसा किरीत मान दिता ह्या आमचे फिरगोशेंत कांदलार्य सायबीण म्हूण तिका उलो करता अंदूच्या वर्सा ही परब मायाचे 3 तारखेर जावंक जाय आसली पूण सरकारान लॉकडावन हाचो कायदो भायर काडलो देखून फिरगोस गौडीक सभेचे समितीन थाराव घेतलो आयच्या दिसा ती करूंक हे तरेन आमी रावतल्या 3 तारीख जाल्या उपरांत सरकार हो कायदो काडटलो म्हूण पूण तो कायदो काडूंक ना आयज प्रियान हो कायदो आसा आनी घडये फुडाराकूय तो कायदो लागतलो वो ना ते आमी नकडो प्रिच्या भावनो आनी भयणीनो
आचोवन उपरांत ही परब आनी व्हरूंक जायनासली. देखून आयज सगळ्या सदेपणान पूण ओत्मीक फावो ती तयारी करून आमचे सर्गींचे आवयक आमी मान दिता. कित्याक कितलीं वर्सां जावं हें कोपेल आसतना त्या उपरांत फिरगोस जाल्या उपरांत तिणें आमकां सांबाळ्ळी. म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, आंकवार मारयेचें काम कोण? ती स्वर्गार चडून गेली. देवान तिका कुडीन आनी आत्म्यान स्वर्गार उबारून व्हेली. पूण आपल्या पुता भाशेन ती आमचे मोदें आसा. आनी तिचें काम कोण जायत? जेजून म्हज्या भावनो आनी भयणीनो खुर्सार मोरतना तिच्या हातांत एक किरीत कार्य घालें, एक किरीत काम घालें. आनी तें तोच बागेवन जुवांव निकतेंच शुभ वर्तमान वाचलां त्या भोव थोड्या उतरांनी तो आटापून आमकां सांगता तिचें काम कोण तें. जेन्ना जेजून बागेवन जुवांवांक पळयलो आपल्या दोळ्या मुखार, तेच भाशेन आपल्या आवयक ताणें पळयली. तेन्ना ताणें पयले शिसाक आंकवार मारयेक म्हळें, वस्तुरे हो तुजो पूत. जेजू म्हणिना आयज सावन हांव आनी तुजो पूत न्हय. ना, जेजू सदांच आंकवार मारयेचो पूत. पूण हें कार्य मनान धरून जेजू तिका म्हणटा, वस्तुरे हो तुजो पूत. आनी त्या उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. जेजू म्हणिना त्या वेळार आयज सावन तूं म्हजी आवय जावपाचें काम सोंपलें. ना, आंकवार मारये जेजूची आवय, सदांकाल ती आवय जातली. तर तिचें कार्य कोण? ही उतरां ही गोंडी करीतपणी मनान धरून मिसाचे सुरवातेक म्हज्या भावनो आनी भयणीनो आमी आयकलां, आंकवार मारिया जावन हा म्हूण आवय पवित्र सभेची, आमच्या घोराब्यांची, आख्या संवसाराची. पूण पयले सुवातेर आंकवार मारिया जावन हा आवय आपल्या पुताची. देवान तिका विंचून काडलोली. आपल्या पुताक ह्या संवसारांत आतां धाडपाचो वेळ पावलो. त्या पुताक जल्माक काडूंक न्हयच सैमाचे नदरेन, पूण एका दिसा हें नवें कार्य तिका लागतलें. आपल्या पुता बरोबर आख्खे पवित्र सभेक जल्माक हाडूंक. पयले सुवातेर आंकवार मारिया जावन हा आवय देवाच्या पुताची. जानेराचे पयलेर आमी तिच्या मनाक ही पळोवप पाळटा, देवाच्या पुताची ती आवय. आपल्या कुसव्यांत 9 म्हयने ताका सांबाळलो. दीस बोल्ल्या उपरांत आंकवार मारयेन ताका कोश्टां मोदें ह्या संवसारांत जल्माक हाडलो. आपूण ताची आवय. देवान म्हाका विंचून काडल्या, सगळे खालतीकायेन वळखून घेता, गर्वान बरोन न्हय. ही आसा देवाची चाकोन ती म्हणटा. आनी देवाची चाकोन कशी? आंकवार मारिया आपल्या पुताक ह्या संवसारांत जल्माक काडून सदांच ताची आनी ताचे उदेशी त्या उपरांत ताके पवित्र सभेची आनी मनशा कुळाची ती सेवा चाकरी करतली. जेजूची ती आवय. हें काम देवानूच तिच्या हातांत घालें. एक भोव व्हडलें जबाबदारीचें काम. आनी होच तिचो पूत जेजू जाणो जावन आनी फुडेंच आपूण पवित्र सभा इश्टापूंक वेता आपल्या कोश्टा मोरना उदेशी. ते पवित्र सभेची आवय आनी कोण जातलो? कोण जातली? खंयचेय दुसऱ्या आवयक आनीक तें काम दिवंक जायना. बोगोर आपलीच आवय, पवित्र सभेची आवय ती आतां जातली. बागेवन जुवांक ताणें म्हळें तेन्ना
ही तुझी आवय तेन्ना म्हज्या भावनो आनी भयणीनो बागेवन जिवांव आख्खे पवित्र सभेच्या नांवान तो थंय उबो आसलो आनी ते घडणे त्या उतरांनी जेजून आपल्या आवयक पवित्र सभेची आवय करून दिली. पवित्र सभा म्हणटा हे पवित्र सभेचे मुस्तक जावन हा तो जेजू आनी आमी तिचे हे पवित्र सभेचे सांदे. म्हज्या भावनो आनी भयणीनो जेजूची ती आवय जावन आहा ती एके भाशेन आमची ती आवय जावन आहा पूण दुसरे भाशेन. जेजूक लागून आमी देवाची पूत धुवो जावंक पावल्या बाय अडॉप्शन आमी म्हणटा. जेजू जावन आहा सोयबा पोरबोणे अंकवार मारयेचो पूत. देवाच्या सोयबा पोरबोणे तो देवाचो पूत. पूण आमच्या सोयबा पोरबोणे म्हज्या भावनो आनी भयणीनो आमी जेजू भाशेन अंकवार मारयेची पूत धुवो जावंक जायनासली. देखून जेजून कोश्ट मरण सोंसले आनी ह्या कोश्टा मरणाचो फोड आमकां लावून म्हज्या भावनो आनी भयणीनो ताणें आमकां सर्गीच्या देवा बापाची पूत धुवो करून घेतली बट बाय अडॉप्शन. म्हज्या भावनो आनी भयणीनो हें आमचें जावन आमचें व्हडपण क्रिस्ती व्हडपण. अंकवार मारिया आमची आवय जावन आहा कित्याक आमी सगळीं जेजूचे गुदार्थ कुडीची वांटो जावन आसा. जशे परी आमचे कुडीक वेगळे वेगळे सांदे आसात एका एका सांद्याक वेगळें वेगळें काम आसा तेच भाशेन पवित्र सभा जावन आहा जेजूची गुदार्थ कूड मस्तक जावन आहा तो जेजू आनी आमी सगळीं हे पवित्र गुदार्थ कुडीचे सांदे जावन आसा. म्हणटो अंकवार मारिया जेजूची आवय आनी आमची आवय. ती जावन आहा आवय आमच्या गोराब्यांची. क्रिस्ती गोराबे आमी म्हणटा जावन आहात गोराबी पवित्र सभा. ही उतरां म्हज्या भावनो आनी भयणीनो पयले फावटी आमकां वातिकान दुसरी विश्वसभा घडली तातूंतल्यान मेळटात. A Christian family is a family in miniature or a domestic church आमी म्हणटा. म्हणटच आमच्या जोण्यातल्याच्या गोराब्यांची ती आवय जावन आहा आनी आमचे गोराबे एके वाटेन दवरून पवित्र सभेक दुसरे वाटेन दवरून दोगांय मदें आमी हो संबंद पळोवं येता. ही जावन आहा आख्या मनशा कुळाची पवित्र सभा. जेजूच्या कुडी रोगता उदेशी बावतिजमांतल्यान पवित्र केल्ली आमी तेच भाशेन पवित्र सभेची. पूण आमकां सोयबाचे संबंद आहात. आमच्या फॅमिलींत आमकां सगल्यांक सोयबाचे संबंद आहात. हे आख्खे दुसरे व्हडले फॅमिलीक संबंद आहा तो जावन आहा ओत्मीक संबंद. ती आमची आवय जावन आहा आनी आमची तर आवय जाल्यार आमच्या गोराब्यांनी तिका आमी मान दिवया. जशे परी म्हज्या भावनो आनी भयणीनो नाजरेतच्या गोराब्यांत अंकवार मारिया बागेवन जुसे बराबर एक पवित्र गोराबो घडूंक वावुरतात तेच भाशेन आमचे गोराबे पवित्र करूंक आमची स्वर्गीची आवय आमचे सांगाती आसा. ज्यो शिकोवण्यो त्या नाजरेतच्या गोराब्यान तिणें दिल्यो त्योच शिकोवण्यो आयज आपल्या पुताक लागून ती आमकां दीत आसा. तिका आयकुया. तिच्या पुताक आमी आयकुया. देवाचें उतर आयकून नियाडून आमी तें मानून घेता तेन्ना त्या उतरा पोरमणे चालू आमी जियेता तेन्ना आमचे गोराबे खरेंच पवित्र जावंक पावतले. हें जावन आहा आमचें काम. अंकवार मारिया तेच भाशेन जावन आहा आवय सगळ्या मनशा कुळाची. म्हज्या भावनो आनी भयणीनो मनीस कूड एक यानी आयज हे पिळेक लागून आमी हें उदीक बरे भाशेन समजूंक पावता. सगल्यांक एकामेकाची गरज. हे पिळेक लागून म्हज्या भावनो आनी भयणीनो कोण खंयच्या बाबार्थाचो
कोण खंयचे जाती कातीचो कोण खंयचे भाशेचो तें कोण पळोवंक वचचो ना आनी आमी मागुया देवा लागीं हें सोंपोंक मनशा कुळांत हे वेगळोचार आहात आनी ह्या वेगळोचाराक लागून आमी दुस्फोट एके भाशेन घालता मनशा कुळाच्या जिवितांत हे पिडेक लागून कितेंय तरी बरें येवंक मागुया सगळ्या मनशां मदें हो संबंद आसूंक एकपणाचो ती जावन आहा आंकवार मारिया जावन आहा आवय सगळ्या मनशा कुळाची आनी देखूनच जेन्ना ती तो जायत्या गांवांनी दिश्टी पडली तिचो संदेश फकत क्रिस्तांवांकूच न्हय पूण क्रिस्तांव जाल्ल्या आतयारां तिचो संदेश दुसऱ्यांक व्हरूंक प्रिच्या भावनो भयणीनो आंकवार मारिया तर आख्या मनशा कुळाची आवय जावन आहा जाल्यार क्रीतपुडी तिचे उद्देशी मनशा कुळाचे कश्ट दूख देवाक आमी उबारुया क्रूट आनी लोक म्हज्या भावनो आनी भयणीनो ह्या वेळार सोंसता ओजारांच्या ओजारांनी लोक मरोन गेलो कितले दोतोर नर्सी तेच भाशेन बरे भाशेन सेवा चाकरी करून पिडेस्तांची ती मरून गेली जायतीं जाणां आयज पर्यान व्हडलो सॅक्रिफीस करून दुसऱ्या पासत जियेतात आनी जायते पावटी तांणी सोंसचें पडटा कित्याक समाज म्हज्या भावनो आनी भयणीनो जायते पावटी तांचें बरें काम ओळखून घेवचे सुवातेर जायते पावटी तांकां धमकायतात तांकां पिडापीड दितात तांची सेवा चाकरी बांदून घेवया देवाक आमी आर्गां दिवची बरीं काळजाची मनशां आसा देखून आमच्या समाजांत तर म्हज्या भावनो आनी भयणीनो आयच्या दिसा आमचे सर्गीचे मायेक मान दितना मागुया आमी जेजूची कोरी शीस कशी जियेवंक तिका आमची खरी आवय कशी सगळ्या मनशा कुळान आंकवार मारयेक आपली आवय कशी बांदून घेवंक आनी तिचे उद्देशी जें कितें आमी आवडयता तें देवान मनशा कुळाक फावो करूंक मागुया उबी रावून आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया लांब आकारान गायचो जलोगोडचो पान A6 पेज A6 गायनीच्या शेल्याचेर ही उच्चारणी मेळटा तुमी बरोबर म्हणुया एकाच देवाक सोत मानता सोदवेदार बाप तो स्वर्गा आनी प्रितुमेंचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सोद वस्तूचो रचणार आनी एकाच तुमियाक जेजू क्रिस्ताक सोत मानता देवाचो एकलो स्पूत तो सोर्ग काळा आदी बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन जल्लो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडपणे पासत स्वर्गांत जावन तो देंवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका क्रुसार मारलो ताणें गोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकितिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो स्वर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिवेंची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवांत तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्यांक सोत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतातावन निमतोला बापा आनी पुता बरोबर ताकाय सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रबल्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी दोन दुतां वरवीं स्थापलोले सोत मानता पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणांच्या जिविताक विस्वासून रावता आमेन कावतिकायेन ह्या वेळार थोडीशी आमची मागणी आमच्या मोगाळ बापाक उबारुया
पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या खाला आसलेल्या कुटुंबाचो बरो परामर्श करूंक आनी तांचें कुटुंब नाजारेतच्या कुटुंबा सारकेल्लें करची शिकवण दिवंक बापा लागीं तांकां जाणवाय मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी दर एका कुटुंबाची विस्वासपणान आनी उदार काळजान सेवा चाकरी करपाचें मोन आपणावंक आनी धर्माची व जाती कातीची अंतर करपाचें मोन सोडून देवाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या घोरावी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी मुणगे आवय बापायन पवित्र सभेची शिकवण घेवन आपले कुटुंब भावार्थान गोट करूंक आनी भावार्थाची फळां आपल्या कुटुंबांत आनी पवित्र सभेंत दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी दर एकल्यान आमच्या कुटुंबाचो सांबाळ करतात तेच भाशेन पवित्र सभेचो सांबाळ करूंक आनी पवित्र सभेच्या वावराक आमी सदांच आमचो सहकार दिवंक आमकां उक्तें मोन फावो कर म्हूण आमचे आस्कारिणीचे विणवणेन बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे आस्कारिणी कांदेलाऱ्या सायबिणीचे विणवणेन आनी मागण्यांनी सगल्या आमच्या बायणेच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद देवूं म्हूण तशेंच आमच्या वावरा धंद्याचेर सायबीण मायेचें बेसांव पडूं आनी आमचीं घरचीं पयस आसात तांकां तिणें सदांच राखूं आनी सांबाळूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. पवित्र बाप्पा थोडी मागणी आनी आमच्या काळजाचे आवडे तुका आमी उबारल्यात तांचे भायर जायती दुसरी मागणी आमच्या काळजांनी आसात ती तुका गुप्ती उबारताव आनी तूं आमचो खरो मोगाळ बापूय म्हूण ओळखून घेवन जें कितें आमकां गरजेचें तें दितलोय म्हूण आमी रावताव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. उंडो आनी सोरो जेजू म्हणटा हे म्हज्या उडगासाक करात. उंडो आनी सोरो जावन आसा जेजूची उत्तम मोगाची खुणा जाचे उद्देशी जेजू दर एका मिसाच्या बलिदानांत हो उंडो सोरो बदलून आपलेंच मांस रोगोत करून आमकां पोसता. तर जितलेय पावटी आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता आनी जेजूची कूड रोगोत शेवता तितलेय पावटी आमचें जिवीत जेजू भाशेन आमच्या कुटुंबांत आनी फिरगोस सोबेंत जावंक हो उंडो सोरो बापाक उबारुया. Number C14. देणी आमची भेटो खाता आमची काळजां तातूंत घालता आमची मनां दुखोर पिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. घोवा उंडो आल्तारार हाडटा
भाऊ आणि भयणीनो मुशारी तुमचे बलिदान सोर पुर्वेदार देवा बाप्पाक मानता तसले जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. कोण बळ्या बापा आमच्या पातकांक लागून निरपराधी पूत तुसो आमा अपराध्या पासत कुर्सार मेलो पूण आमकां आपल्या आत्म्यान भरून तुज्या गोपांत भरूंक तो आपुणूच पवित्र आत्म्यान बरोवन पुनर्शिवण जालो. ताचे मरण आनी पुनर्शिवणपण समरंबून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तूं स्विकार कर आनी तांचे वरवीं पातकांतलीं आमकां सुटोवन तुजेशी ओडून भर तुज्या पुता शेजूचे नावी. सर्वेस्परे तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाशान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यत्नान आदल्या यत्नाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान वोपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यात्नीक खोरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिले. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची
कोड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे पासत समोरपूंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavartaso gott forgodoja, Somja Jesu, ami haudokada, ani nekaušitle pieta, tikle pati, tvoj bovaný vzor, ami tuče बापा शेजूच्या मोरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडपणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी शेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्य तुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यत्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान बडय पुनर्जीवनपणाचो परमसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पडजडीत मुखार मोड पडोवं पाबो कोर आमा समेस्ताची दया कोर म्हूण आमी मागता आंकवाद मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुझे जबो निर्मोड पोती भाग्यवन दोर उंदुता भाग्यवन जुझे बाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या मोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Jesus vorbi, Te-as Jesus sangata, Te-as Jesus dai, Povitrat mea ek pona, Sor porverar bapa, Sor bondonani voi bovtuka, Sasna cha sasna.
तुमच्या सुमया शिजून देवाक आपलो बाप म्हूण उलो करूंक शिकयला तर सगळ्या विस्वासान आनी बाबार्थान एक फामील कशी आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरासाक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तडणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबांशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याच घरांनी रावून तुमचे सुरभोवती तुमच्या वय बापूय भाव भयणां दुसरी जाणटी आसात तेन्ना एकामेकाक तुमी बऱ्याव दिवन शांती दिवन नमान आमी करुया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाकाटोले आमची काकूत कोर आमची देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर आमची शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या प्रिच्या भावां भयणीनो, ह्या वेळार तुमच्यान भोव पवित्र संस्कारांत जियेतल्या जेजूक उंड्या आनी सोऱ्या रुपान तुमी घेवंक जायना पूण काळजांतसून धाकलें मागणें करचें. सोमया ह्या वेळार तुका म्हज्यान ह्या भोव पवित्र संस्कारांत
उंट्या आसुराच्या रुपान घेवंक जायना. तरी आसतना ओत्मीकपणी म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत तूं भितर सर. Number D42, page 71. तुझेच पाटल्याने
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेसूचो आनी आमी खरो मोग करून जाल्यार ताच्यो आज्ञा आमी पाळटल्या, आनी तेन्ना तूंय आमचो मोग करतलोय आनी आपुणूच मोगान आपली ओळख आमकां दितलो म्हूण जेसून आमकां इश्पोश सांगला. तर ताच्यो आज्ञा मोगान पाडूंक आनी अशें ताच्यो बासावण्यो जोडून घेवूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमची काळजां भर म्हूण आमी बोरभाशान मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. प्रिच्या भावन वायन भणीनो, सगल्यांक तुमकां एक कुशाल बरीत परब हांव उलयतां. कांदेलार्या सायबिणीची ही आमचे फिरगोशीची ती आस्कारीन तुमकां सगल्यांक, तुमच्या गोराब्यांक, गोराब्याच्या सगळ्या वांगड्यांक, गांवांत आसात, भायल्या गांवांनी ओबोटीचेर आसात, तांकां आंकवार मारयेन आपल्या मांता काल सांबाळूंक, तांकां सगळ्या वेळार आपलो सांगात दिवंक आनी खेरीतपणी तांणी तेर्साच्या मागण्या उदेशी आंकवार मारयेक एकवटोन बापाक मागणें करूंक शिकूंक हो म्हजो आवडो जावन आहा. आनी ह्या मायेच्या म्हयन्यांत खेरीतपणी जें पाप साहेबान मागणें घडोवन हाडलां तें सगल्यांक गोराब्यांनी तुमी म्हणचें म्हूण उपकार मागता. बरें मागणें जंय पाप साहेब सगल्या संवसाराचे हुस्के कोंती आंकवार मारये मुखार दवरता, तर तुमी तेर्स करता तेन्ना हें मागणें तुमी बराबर म्हणचें. आनी ह्या वेळार तेच आमचे सर्गीचे मायेचे मजतीन सगल्यांचेर आशिर्वाद पडूं म्हूण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. देवाचो करीत आशिर्वाद पडचे देवचे सुवातेर तुमच्यो मानो बागुयात. बागीवंत आंकवार मारयेचो पूत सावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरू. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोसनाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरू. आज आंकवार मारयेच्या पोरबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे आंकवार मायेचे मोजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावू. आनी सोर पोरवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. नंबर T43.
लागी आमी सोडूच्याक स्वर्गीची देणी. सर्वेस्परे तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेसू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टांनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागताव. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. Anquar Maria Udeshi, Sorb podvedar Dev, Bap, आणि पूत आणि पवित्र आत्मो आपलो आशीर्वाद घालूं. Amen.